आजचे तरणाटे फकत सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान धावतात आणि एकदा नोकरी मेळ्ळी काय आपलेच धुंदेत असतात। नोकरी भाकरी आणि छोकरी मेळ्ळी काय तांचे जीवित एकेच फासकेत रंगता। पण समाजात डेनिस फर्नांडिसा सारखे लोक आसात, सामाजिक लागणूक मांडून वावरतात। पळयात देविदास गावकाराचो रिपोर्ट। गांवांतलो एखादो भुरगो जर बऱ्या तरेन शिकलो सावरलो जाल्यार तेजो बेनिफीट हो गांवाक खंय जाता आनी म्हणूनच गांव जर शिकलो जाल्यार गांवचो डेव्हलपमेंट बरो नेटान जाता अशी बरीच विचारशील लोकांची म्हणणी आसा। पूण कांय लोक आयज अशेय आसात की शिकले सावरले उपरांत किंवा गव्हर्मेंट जॉबा लागल्या उपरांत ते फक्त नोकरी भाकरी छोकरी आपल्या इतल्याच मर्यादे पुरते उरता आनी त्याच बरोबर ते आपल्या परस कोण वयर सरचो न्ही अशाय पद्दतीन ते वेगवेगळे नाटकां आनी रणनिती आपणायता। पूण खऱ्या अर्थान जो सामाजीक तकलेचो मनीस जर आसत जाल्यार आपल्याक जें कितें मेळटा तातूंतलें कांय कॉन्ट्रिब्युशन तो सातत्यान गांवा खातीर करीत आसता। टेनिस ह्या मनशान आपल्या कांय सवंगड्या सोबत ताणें जवळ जवळ लोलये पंचायत वाठारांतले 1/2 किलोमिटर इतले अंतराचे सुमार 3 व्हळ निवळ करून जाग्यार घातले। ह्या व्हळाक जवळ जवळ 1/2 ते 1 मिटर ते 1.5 मिटर कांय कडेन माती भरिल्ली आशिल्ली, कांय कडेन शेताकय माती भरिल्ली आशिल्ली, जाल्यार कांय कडेन लोलयांच्या चर्चे कडेन आशिल्लो फामाद उदकाचो फोंड आसा तोय फोंड उस्पान ताणें बऱ्योचश्यो पावसाक ज्यो प्रॉब्लेम जावपाच्यो गजाल्यो निवळ करून एक प्रकारे हांगासर ड्रेजिंग सिस्टम जाग्यार घातल्या। लोलये पंचायत वाठारांतल्या डेनिस फर्नांडिसान नवे पिळगेन देख दिवपा सारखे काम केला। लोलये पंचायत वाठारात आशिल्ले 3 व्हाळ ह्या तरणाट्यान आपल्या काय सवंगड्याक बरोबर घेऊन नितळ केल्यात। लोकांनी ह्या व्हाळांनी बाटल्यो आणि कोयर उडोवचो न्हय अशें मागला। ऐकात। लास्ट म्हाका दिसता 10-15 वर्सां जालीं हो व्हळाक कोणें हात लावूं ना। ही माती येवन फकत भरोन पडटाली, माती भरोन आयज ती 1.5 मिटर पासून वयर पावली। दुसरें हिंगा मुखार आतां मधुमस आहा, वॉटर पॉंड आहा, एक लागून हेचो वॉटर पॉंड आहा मधुमस, ती मधुमस पुरोन पडली। सो जायते फावटी आमी हें ग्रामसभाक आमी उलयताले, सदां तांकां अलर्ट करताले बाबा हें काम करपा जाय, शेतां साफ करपा जाय। इवन आमी आतां ती रोयना जाल्यार पासून फुडें केन्ना आमकां एक फावटी परतें ही शेतां रोवूं पडत म्हूण तांकां सदां रिक्वेस्ट करतालें, पूण हेजेर तितली कोणें लक्ष घालूं ना। तेमी कितें प्लॅन केल्लो आर कितें तें आमकांय खबर ना। पूण म्हाका दिसलें बाबा आतां हांव एवरी टायम वेकेशना येयलें तेन्ना कितें नाल्यार कितें करता। सो म्हाका थोडो टायम आहलो, आमचे लागीं चड टायम ना। सो आतां ह्या मुगे वेकेशना हांवें तो आतां हांव ह्या एप्रील मे म्हयन्या घर पावल म्हूण हांवें तें डिसिजन घेयलें आनी एक इनिशिएटीव घेवन हो उडूस केलो। मागीर थिंगा आनीक व्हळ आहा मुखार पास्काली व्हळ म्हण आहा, तोय आख्खो पुरोन तितूंक सारक्यो बाटल्यो आनी सगल्यो लोकांगे वेस्ट गार्बेज आनी हिंग पासून सगल्यो आतां लोक जाय त्यो बाटल्यो आनी पर्सनल वेस्ट हाडून हातूंत डंप करताय। लोकांनी एक मातशें चिंतपा जाय बाबा हें आमगे नेचर तेमी सांबाळपाक, हें एकट्याको सांबाळपा जायना, हें सगळ्यांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन आसपा जाय। गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, श्वेता गावकार आणि ओमकार देशप्रभू।